नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. अस्तंत बंगालातल्या बकुरा आणि पुरुलियात प्रधानमंत्र्यांची विजय संकल्प रॅली. भाजपाचे सरकार आयल्या उपरांत भ्रष्टाचार सोंपतलो, प्रधानमंत्री. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन 2 दिसांच्या श्रीलंका भेटेर पावले कोलंबोत. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुराकुमार दिसनायकेची घेतली भेट. नारी शक्ती वंदन विधेयक लोकसभेत मान्य ना जाल्ल्या कारणान गोयच्या भारतीय जनता पक्षान उक्तायली तिडक. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, दिव्या राणे आणि गोय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक हांणी उक्तायली खंत. शिरगावच्या लयराईच्या जात्रेक सगळी व्यवस्था आणि सुरक्षा व्यवस्थित जावपा खातीर जाले मॉक ड्रिल. मुखेलमंत्र्यांनी घेतलो सुरक्षा व्यवस्थेचो नियाळ. फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 ची मानकरी थारली गोयची साध्वी सैल. KITT विद्यापीठ भुवनेश्वरात जाल्ल्या 61व्या फेमिना मिस इंडिया कार्यावळीत जाली घोषणा. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल राती देशाक संबोधित करून राष्ट्रहित आपल्या खातीर सर्वोच्च आसा अशें सांगले. अस्तुरी आरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभेत नामंजूर जाल्या उपरांत शेनवारा राती प्रधानमंत्र्यांनी 8.5 वरांचेर देशाक उद्देशून केल्ल्या भाशणात विरोधकांचेर टिका केली आणि समेस्त देशातल्या आवय भयणींची माफी मागली. अस्तुरेंच्या ताकीक देशातले विरोधी पक्ष संसदेत येवपापासून आडावपाक शकना अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांतल्यान शिटकायले. मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे. हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है. महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे. सिर्फ वक्त का इंतजार है. नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है. वेंचणुकेच्या रणधुमाळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अस्तंत बंगालातल्या बापुरा जिल्ह्यात विश्वपूर हांगा विजय संकल्प रॅलीक संबोधित केले. भाजपाची मोख विकसित भारत आसा आणि ह्या विकसित भारतात चलयांची भूमिका महत्वाची थारपा खातीर भाजपा वावुरता. बायलांचे अधिकार ना करपी, घुसखोरांक आश्रय दिवपी तृणमूल काँग्रेस बायलांक अधिकार मेळोवन दिवपाचे वटेन ना असो आरोप प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत केलो. टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में MLA बने, ज्यादा संख्या में MP बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है. इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया. साथियों, ये वही टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है. ये वही टीएमसी है जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है
संविधान की भावनाओं का गला घुटने में लगी हुई है। भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आयल्या उपरांत अस्तंत बंगालात भ्रष्टाचार ना जातलो आणि अस्तंत बंगालातले सिंडिकेट काबार जातले, जाका लागून केंद्र सरकाराच्यो कल्याणकारी योजण्यो अस्तंत बंगालात लागू करप शक्य जातले, अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं. 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो. यहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा. यहां विष्णुपुर का माफिया बालू, पत्थर, कोयले के अवैध खनन से जुड़ा टीएमसी का सिंडिकेट, कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, ये सब छोलवेना. अस्तंत बंगालातलो दरेक मनीस ह्या वेंचणुकेत भाजपाचेच जैत जातले अशें सगळ्यांक सांगता. ह्याच विश्वासाचेर भारतीय जनता पक्ष भोवमतान अस्तंत बंगालात सरकार घडयतलो अशें पुरुलियांत उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. साथियों, ये बीजेपी सरकार है जिसने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया था और बीते 11 वर्षों में आदिवासियों के लिए बजट भी करीब करीब 3 गुना बढ़ाया है. साथियों, ये बीजेपी ही है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी तमिळनाडूच्या इरोड जिल्ह्यातल्या मदुकेरेची विधानसभा सुवाते खातीर रोड शो केलो. तमिळनाडूचे सरकार भ्रष्टाचारात पुराय बुडला असो आरोप गृहमंत्र्यांनी ह्या वेळार केला. राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे सरकार AIADMK वांगडा ह्या वेंचणुकेत हारतले असो विश्वास तांणी ह्या वेळार उक्तायलो. हम एनडीए की सरकार बनाने का विश्वास रखते हैं. AIADMK बीजेपी सरकार होने के साथ ही तमिलनाडु में DMK का भ्रष्टाचार का शासन समाप्त हो जाएगा. तमिलनाडु की कानून और व्यवस्था की स्थिति हम सभी राज्यों की तरह अच्छी करेंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार तमिलनाडु को अपना खोया हुआ गौरव वापिस दिलाने का हमारा संकल्प है. अस्तंत बंगाल आणि तामिळनाडूत वेंचणूक प्रचार तेंगशेर पावला. अस्तंत बंगालात भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी वडील फुडारी JP नड्डा वेगवेगळ्या सुवातांचेर वेंचणूक प्रचार करतले. JP नड्डा जलपायगुडी आणि कूच बिहारात, जाल्यार भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन अस्तंत दिनाजपुरात आणि बाराघाटात विजय संकल्प अभियानात वांटो घेतले. दोनूय राज्यांनी पहिल्या पावड्याचे मतदान 23 एप्रिलाक जातले. ताचे पयलीं सगळ्या राजकीय पक्षांनी प्रचारा खातीर नेट लायला. तमिळनाडूतली वेंचणूक आतां वेगळ्या मोडण्यार पावला. DMK, AIADMK आणि जोझफ विजय चंद्रशेखर हांची तमिलिया वेट्री कझगम ह्या 3 पक्षां सयत भारतीय जनता पक्ष तमिळनाडूच्या वेंचणुकेत आसा. जाल्यार अस्तंत बंगालात TMC खातीर मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हिणें स्वता वेंचणूक प्रचाराची धुरा थांबाळ्यात.
श्रीलंकेच्या 2 दिसांच्या भेटेर भारताचे उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन कोलंबोत पावल्यात. तांणी आपल्या भेटेत सगळ्यात पयलीं श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुरा कुमार दिसनायके हांचे कडेन उलोवप केले. ह्या बसकेत दोनूय देशांमदल्या सांस्कृतिक आनी इतिहासीक संबंधांक नवी दिका दिवपाचो यत्न जालो. दोनूय फुडाऱ्यां मदली ही बसका सकारात्मक आशिल्ली. तांच्या ह्या भेटेंतल्यान जावपी परिणामांचेर थळाव्यांनी कांय प्रतिक्रिया उक्तायल्यात. Of course, the fact that in the recent past, India has been a first responder at times of Sri Lanka's critical need has played a role in this. The relationship between people of India and people of Sri Lanka has been pretty strong in terms of bonding together after independence. But saying that, we have actually been having very strong relationships, probably for 2,000-3,000 years. ज्या काँग्रेस पक्षान देशाचेर 50 वर्सां परस चड काळ राज्य केला तांणी केन्नाच अस्तुऱ्यांक 33% आरक्षण दिवपाची इच्छा दाखयल्ली ना. आयज देशाची राष्ट्रपती एक अस्तुरी आसा आनी ती भारतीय जनता पक्षाच्या समावेशी राजकारणाचो परिणाम आसा. काँग्रेस पक्ष, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि DMK सारखे पक्ष फकत आपल्या कुटुंबातल्या लोकांकूच फुडें करपा खातीर वावुरतात असो आरोप मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नारी शक्ती वंदन विधेयकाचेर मत उक्तायतना केला. आपने 50 साल में इस देश पर जिस कांग्रेस पार्टी ने राज्य किया, उस कांग्रेस पार्टी ने कभी 33% वुमेन्स को रिजर्वेशन नहीं दिया. जिस पार्टी की महिला प्रधानमंत्री रही, लेकिन उस पार्टी ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का काम कभी नहीं किया. इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गर्व से कहता हूं, आज इस देश की प्रेसिडेंट एक वुमन है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका कैंडिडेचर हुआ और आज शी इज द प्रेसिडेंट. मैं गर्व से कहता हूं कि महिलाओं का सम्मान करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया. रिसेंटली द दिल्ली चीफ मिनिस्टर इज अ वुमन चीफ मिनिस्टर. एज अ कार्यकर्ता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने दिया. ये सपा हो, कांग्रेस हो, DMK हो, तृणमूल हो, ये सभी पार्टी तो ये फैमिली राज्य पार्टी है. हमेशा के लिए खुद के फैमिली को आगे करने का काम इन्होंने किया है. आपने देखा तो पिछले 12 साल के टेन्योर में भारतीय जनता पार्टी ने हर तरफ जो काम अच्छा काम देश के लिए किया, उस काम को अपोज करने का काम किसी ने किया तो काँग्रेस ने किया. काँग्रेस आणि विरोधकांनी अस्तुऱ्यांचो विश्वासघात केला. नारी शक्ती वंदन विधेयकाक विरोध म्हळ्यार लोकशाये खातीर काळो दीस अशें आमदार डॉ. देविया राणे हांणी आपले मत उक्तायतना सांगले. हे जे पयर जे घडलां, इट इज एक्चुअली ऐतिहासीक दीस जावपाचो हो आमच्या भारत देशान की फायनली हे बिल पास जावन. बट इट इज आय थिंक आमी म्हणपाक शकता अ ब्लॅक डे फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत. बिकॉज महिला खातीर खऱ्या अर्थान तर आमकां फुडें व्हरपाक जाय आशिल्लें. खरेंच तांकां तर महिला फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार हें बिल पास जाता आशिल्लें आनी ते राजकारण करपा नाशिल्लें हातून. प्रत्येक महिलाचे स्वाभिमान आणि तांचे पळय आत्मसन्मान आसा ताजे हे अपमान. प्रत्येक महिलाची जी आशा आशिल्ली, अपेक्षा आशिल्ली की फायनली महिला आमी इक्वॉलिटी म्हणटात, अजून पर्यंत आमी वुमन्स डे मनयतात कित्याक इक्वॉलिटी आमकां झगडचें पडटा फॉर आर इक्वॉलिटी. फायनली प्रत्येक महिलाक दिशिल्लें की आमकां रेप्रेझेंटेशन मेळटलें आनी आमी भागीदार जातले देशाक एक आकार दिवपाक, देशाक फुडें व्हरपाक. ज्या तरेन विरोधकांनी खासा करून काँग्रेस आणि तांच्या इश्ट पक्षांनी पुराय देशातल्या अस्तुऱ्यांचो अपमान केला तो मान्य ना अशें भारतीय जनता पक्षाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी सांगले. पार्लमेंटान ज्या तरेन पयर 16 आणि 17 तारखेक प्रेजेंट केले आणि त्यानंतर जी चर्चा जाली त्या चर्चेच्या नंतर ते मतदानाक घातले आणि त्या मतदानाक घालतकीर सगळ्या भारतातल्या सगळ्या लोकांनी जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत सगळेकडे लोकांनी पळयलें की ज्या तरेन ह्या काँग्रेसीन, समाजवादी पार्टी, बाकीचे सगळे जे दल आसात ते तातूंत भितर सगळ्यांनी ह्या बिलाचेर ज्या तरेन आक्रोश केलो आणि हे बिल पारीत जावपाक जायना ह्या खातीर जो प्रयत्न केलो आणि ते बिल जे आसा ते बिल संसदेन ते पास जावना. आणि ह्या खातीर काँग्रेसीन आणि बाकीच्या ते दलांनी सगळ्यांनी
बायलांचो म्हणजे महिलांचो नारी शक्तीचो एक व्हड प्रमाणात विश्वासघात केल्लो आसा आणि त्याच बरोबर ही गोष्ट आसा ती एकदम निंदनीय आसा. नारी शक्ती वंदन विधेयक संसदेत मान्य ना जावप ही दुखतिणी गजाल आसा अशें मंत्री रमेश तवडकार हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगले. विरोधी पक्षा सयत सगळ्यांनी ह्या विधेयकाचे समर्थन करपाक जाय आशिल्ले अशें तांणी मुखार सांगलां. महिलांक 33% रिजर्वेशन दिवप आनी ह्या विशयाचेर आदीं सुद्दां जे आसा न्ही काँग्रेस उलयताली, ऑपोजिशन जे आसा ऑपोजिशन दिसतालें की तांचे एजेंडा आशिल्लो की महिलांक रिजर्वेशन, कारण आमच्या देशाची लोकसंख्या 50% जेंट्स आनी 50% महिला आसा आनी त्यामुळे महिला प्रमोट करप हो बऱ्याच वेळाचेर सगळ्या पक्षांचो एजेंडा आशिल्लो आनी ताचोच म्हणजे आमचो एजेंडा आशिल्लो आनी त्या एजेंडानुसार जो आसा काल तें बील हाडलें. खरें म्हळ्यार ती दुर्दैवी गजाल आसा. म्हणजे एक उलयता एक आनी करता एक, म्हणजे उलोवप एक आनी कथनी आनी करणी वेगळी आसा अशा प्रकारचो हें लक्षांत आयलें आनी त्यामुळे खऱ्या अर्थान म्हणजे सपोर्ट करपाक जाय आशिल्लो, ज्या उलय करूंक ना की त्यामुळे दुर्दैवी गजाल आसा. त्यामुळे हो विशय आसा न्ही खऱ्या अर्थान जे आसा न्ही की भारतांतल्या आमच्या ज्यो महिला आसा महिलांच्या संदर्भांत आसा न्ही विरोधी पक्षांच्या लोकांची कितें भुमिका आसा ही आज स्पश्ट जाल्ली आसा. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी लयराईच्या जात्रे निमतान सुरक्षा व्यवस्था पळोवप्यांक भाविकांक आनी धोणांक जात्रेच्या दिसा शिस्त पाळपाचो आग्रो केला. शेनवारा राती लयराई देवीच्या जात्रे निमतान जाल्ल्या मॉक ड्रिलाची पळोवणी मुखेलमंत्री सावंत हांणी केली. त्या वेळार तांणी कांय आदेश दिले. पुरू जाल्ल्या इन्सिडन्साच्या उपरांत आमकां घेवपाक जाय तेच्या पेक्षा चड प्रिकॉशन आमी ह्या वर्सा घेतल्या आनी म्हाका दिसता आमची सगळ्यांची म्हणजे सगळ्यांची ही जबाबदारी आसा आनी सगळ्यांची जबाबदारी आसल्या कारणान थंयसरूच तो एखादो लोकेशन हाल्लो किंवा एखाद्या लोकेशनाचेर कितें इन्सिडंट जालो आमी फुडें वचून लोकांक मदत करपाचें काम हें आमी सगळ्या जाणांनी करचें पडटलें. म्हणून तें पुलिशेचें काम, तें कलेक्टराचें काम किंवा तें फायराचें काम ना किंवा तें दोतोरांचें काम न्हू. कितेंय जरी इन्सिडंट जालो दॅट इज अवर ड्युटी. लोकांचो खंयसरूच म्हणजे हांव तर म्हणटा की लोकांक कसल्याच पद्दतीचो इजा जावंक जायना हें आमी सगळ्या जाणी पळोवचो पडटलो. एखादो पडलो, एखादो उखलतो, कोण धुकलता आसत आनी कोण जर मस्ती करता आसत जाल्यार ताका ओडून भायर काडपाचें काम तितकेंच आमी करचें पडटलें. देवी लयराई जात्रेच्या दिसा सगळ्या तरेच्या वाहनांक शिरगांवात बंदी आसतली. मुळगांवच्या वेगवेगळ्या भागात वाहनां दवरपाची व्यवस्था केल्या. ह्या वेवस्थेक सगळ्या भाविकांनी आनी धोणांनी हातभार लावचो अशें आवाहन येरादारी पुलिसांनी केलां. आमी जितले पार्किंग आनी एरिया आसा तितले आमी एक 4 झोनाक हें केल्या, डिवायड केल्या सॅक्टरांतून आनी ताजो प्रत्येक झोनाचो इन्चार्ज जो आसा तो इन्स्पेक्टर केला आनी DYSP आनी SP हे सगळे सुपरविजन करतले ट्रॅफिक अरेंजमेंटाचेर. त्या भायर आमी जवळ जवळ अबावट संख्या आंकना 450 सुमार ट्रॅफिक स्टाफ डिप्लॉय केला. म्हणजे हे वाठारांक प्लस पेरिफेरल भायर जे आसा ते स्पेशल आमी कितें ट्रॅफिकाक ऑप्शन पेट्रोलिंग दवरिल्लें आसा. त्या भायर क्रेन डिप्लॉय केल्ले आसा. सो आनी जितले पळय कोण भावीक हांगा येतले ताका आमी त्या भशेन सायनेजीस म्हणजे डायवर्शन खंय, रोड क्लोजर खंय आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान पयलींच सांगता सगळे भाविकाक आनी जितले हांगा देवी लयराईक येतले तितले डिवोटीजां कडेन मागता की तांणी ट्रॅफिक पुलीस आनी डिस्ट्रिक्ट पुलिसाक सहकार्य करचें. 17 एप्रिल पासून सुरू जाल्ल्या देवी लयराईच्या धोणाच्या उपासाक आनी 21 एप्रिलाक जावपी होमखणाक गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी परबी भेटयला आनी ह्या जात्रे खातीर केल्ल्या नियोजनाची तुस्त केल्या. सगळ्या गोंयकारांक आणि भक्तगण जे आसात श्री लयराई देवीचे तांकां सगळ्यांक श्री लयराई देवीच्यो जात्रेच्यो हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन. 17 तारखेक पासून जात्रेचे उपास सुरू जाल्ले आसा आनी हें व्रत सांबाळपी सगळे धोंडगण 21 तारखेक आपल्या शेवटच्या दिवसा होमखणांतल्यान वचून व्रताचे संकल्प पूर्ण करतले.
त्या निमतान लाखो जे भक्तगण आसा ते शिरगांव ह्या हांगा स्थळां भितर जमतले. पयर भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष ह्या नात्यान आनी कार्यकर्ते शिरगांवचे आनी त्याच बरोबर देवस्थान समितीचे अध्यक्ष थंयचे थळावे आमदार पेमेंद्र शेट आनी बाकीचे सगळे थंयचे स्थानीक सरपंच आनी बाकीच्या एक ते तयारी पळोवन येयले आनी म्हाका खूब बरें दिसता की ह्या वेळाचेर डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकाराच्या नेतृत्वा सकयल शिरगांवचे जात्रेच्या सगळे प्रशासनाचेर ज्या प्रमाणे नियोजन केलां त्या बद्दल ताचें अभिनंदन. भगवान परशुराम हांची आयज जयंती. गोंयची भूंय ही भगवान परशुरामान अस्तित्वात हाडिल्लेली अशें मानतात. हेच फाटभुंयेर मांद्रे मतदारसंघात भगवान परशुरामाच्या पुतळ्याचें अनावरण जालें. ह्या वेळार आपल्या मतदारसंघात परशुरामाचें मंदीर उबारपाचो संकल्प आमदार जी तारोलकार हांणी उक्तायलो. गोंयाक आध्यात्मीक वळख मेळपाक जाय आनी भगवान परशुराम हांचे विशीं म्हायती आनी जागृताय जावप गरजेचें आसा अशें आमदार जी तारोलकार हांणी ह्या सुवाळ्यात उलयतना सांगलां. परशुराम कितें तें सगळ्यांक कळपाक जाय जाल्यारूच तेचो म्हत्व म्हणजे आमचें गोंय कितें तें कळटलें. गोंय फक्त कोस्टल बेल्ट आनी टुरिजम सेक्टर फक्त पार्टीज आनी सेलिब्रेशन न्हू पूण आमचें स्पिरिच्युअल टुरिजमूय करपाक जाय. आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एनोन्सूय केला की स्पिरिच्युअल टुरिजम निकतें सुरवात जाता. हय हे सुरवात जाता आनी हे सुरवात जाता आमच्या मांद्रे मतदारसंघात चोपड्याच्यान सुरवात जाता. नवचेतना युवक संघ आणि कला संस्कृती खाते हांच्या जोड पालवान खारेबांद पेडणेत अखिल गोय दिंडी महोत्सवाचे आयोजन जाले. ह्या महोत्सवाचे उक्तावण आमदार प्रवीण आर्लेकार हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी मनीषा नाईक, तुळशीदास गांवस, राजू बोंद्रे आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या दिंडी महोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यां मदीं संस्कृतीची रुजवण जाता अशें आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी ह्या वेळार सांगलां. म्हाका उमेद दिसली पळोवन जे आयज आमच्या भुरग्यांक घरांनी ही संस्कृती आमी तांकां दिवपाची खूब गरज आसा आनी ही टिकोवन दवरपाची गरज आसा. जे आयज जे काम केल्लें आसा कृष्णान घरांनी बरें काम केल्लें आसा. जे आमचे धाकटी भुरगीं जे दिंडीचो कितें हे ते तांकां आयज म्हाका दिसता तांकां खबर आसा. जे आयज तेंच्या स्कुलांनी बी जे आयज तांकां शिकयता जे आयज उसगांवसूनय येयल्ले आसा खूब कडसून आयज हांगासर भुरगीं येयल्ली आसा दिंडी आपलो प्रोग्राम घेवन. तशेंच आयज जे आयज दिंडी म्हणजे आयज म्हाका दिसता हेज्या पयलीं इतलो लोकांक हे नासलो दिंडेचो जे आयज हांव पळयता. जे आयज विठ्ठल रखुमाई जे लोक अशे वयता चलोन वयता विदावट आमच्या पांयांक स्लिपर्स घालच्या पयलीं आनी खऱ्यांनीच देवाचो तांकां आशिर्वाद आसता. 30 मे 2026 मेरेन गोवा फॉरवर्ड पक्ष गोंयभर 10 नवे ब्लॉक घडयता. काँग्रेस पक्षाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांकडेन तशेंच गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांच्या संपर्कांत आपूण आसा. गोंयांत भाजपाक हारोवपाक जाय जाल्यार विरोधकांनी घटमूट आनी एकठांय रावप गरजेचें आसा अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली आनी फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलां. 2027 मेरेन काँग्रेसीन फुडें पर्याय बीजेपी खातीर काँग्रेस करूंक सोदता जाल्यार काँग्रेसीन बेगीन पावल मारचें. आमी काँग्रेसीच्या संपर्कांत आहा. तांचे प्रदेशाध्यक्ष ताच्या आहा, तांचे सेंट्रल लिडरचे प्रदेशाच्या आहा. पूण काँग्रेस पार्टी प्रायोरिटीज आतां दुसरी आसा ती इलेक्शनाक फुडल्या. म्हाका दिसता तांचे सेंट्रल लिडरशिपान आज मेरेन गोंयांत जायते भशेन जे इम्पोर्टंट बील जाय तो तांकां टायम मेळूंक नासता. पूण जितको टायम वता तितलो बीजेपीक पर्याय घडोवन हाडपाक त्रास जाता. काँग्रेस जर सुशेगाद रावली जाल्यार दुसरे पक्ष सुशेगाद रावंक शकता. मित्र पक्ष पसून सुशेगाद रावंक शकता. आमी आमचे भशेन आमी आमचे हातपाय धरचे आमी फुडें पावल मारतली. पुराय देशात 1300 रेल्वे स्थानकांचे पुनर्निर्माण जावपाचे आसा. ह्याच फाटभुंयेर केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी भुवनेश्वर रेल्वे स्थानकाक भेट दिली आनी थंय सुरू आशिल्ल्या पुनर्विकास कामाचो नियाळ घेतलो. देश भर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशंस का
नवनिर्माण हो रहा है, उसी सीरीज़ में भुवनेश्वर स्टेशन बहुत ही अच्छा बना है। विशेषकर पैसेंजर्स की दृष्टि से अगर देखो तो उनके लिए बहुत अच्छा वेटिंग एरिया, ये आप देख रहे हैं सारा का सारा एलिवेटेड वेटिंग एरिया है। कॉन्कोर्स है ये कंप्लीट, बिल्कुल जैसे एयरपोर्ट में होता है उसी तरह का बड़ा कॉन्कोर्स है। और प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्टिविटी, जो शहर के अंदर से लोग आ रहे हैं उनके लिए एलिवेटेड रोड, दोनों साइड में एंट्री, जो सेकंड साइड एंट्री है और मेन एंट्री है, दोनों साइड में एंट्री। बहुत अच्छा पैसेंजर्स के लिए आने वाले 50 वर्षों के लिए अच्छी एक फैसिलिटी बन गई है। करीब 8-10 पैसेंजर्स से बात की, सबने कहा कि बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है और बहुत आना जाना आसान हो जाता है इससे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा पेट्रोलियम रिफायनरीचे उक्तावण 21 एप्रिल दिसा करतले। ह्या रिफायनरीचे उक्तावण म्हळ्यार भारताचे आत्मनिर्भरतेकडेन एक पावल जावन आसा। पचपदरा रिफायनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि राजस्थान सरकाराचो जोड उपक्रम जावन आसा। देशातली ही पहिलीच ग्रीनफील्ड रिफायनरी आसा। राजस्थानाची जीवनरेखा अशे नदरेन ह्या रिफायनरी कडेन पळयतात। के अंदर जितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो है वो एजुकेशन हो, वेयर हाउसिंग हो, लॉजिस्टिक्स हो, हमारे टूरिज़्म हो, हर तरह से राजस्थान में ये उपलब्धियां हैं जहां पर बिजनेस कर सकते हैं। उसके साथ रिफाइनरी और पेट्रो प्रोडक्ट्स का भी अब शुरू हो जाएगा। तो बड़ी मात्रा में तेल भी है और तेल से जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं, टायर है, प्लास्टिक है, उसके लिए पूरा का पूरा पेट्रो जोन हमने बनाया हुआ है। तो उससे बहुत फायदा राजस्थान को भी होगा और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी होगा। आप राजस्थान के उद्योग मंत्री भी हैं। इस पूरे जो प्रधानमंत्री की विजिट है उसको किस तरह से देखते हैं और आप उसको नेक्स्ट लेवल पे किस तरह से ले जा सकेंगे? मोदी जी का हर वक्त किस तरह से हम गांव, गरीब, महिला, युवा को हम मजबूत कर सकते हैं और सक्षम कर सकते हैं, उस पर उनका ध्यान रहता है। और इसीलिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का एक आह्वान करा। इंडस्ट्रीज आज भारत में लग रही हैं, टेक्नोलॉजी आज भारत में आ रही है, युवा स्किल हो रहे हैं, स्किल होकर उन्हीं इंडस्ट्रीज में या तो खुद काम कर रहे हैं या फिर अपने खुद की एंटरप्रेन्योरशिप या व्यवसाय कर रहे हैं। तो हर तरह से युवाओं को और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। सो हर बार जब प्रधानमंत्री जी आते हैं पूरे के पूरे स्टेट को एक बूस्ट मिलता है। तो इस बार जो रिफाइनरी बहुत लंबे समय से लटकी हुई थी, अटकी हुई थी कांग्रेस सरकार की वजह से, अब उसका उद्घाटन होगा और शुरुआत होगी। KITT विद्यापीठ भुवनेश्वर हांगा जाल्ल्या 61व्या फेमिना मिस इंडिया सर्तीत गोयची साध्वी सैल हिका फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 हो भोवमान फावो जालो। फाटल्या वर्साच्या नोव्हेंबर म्हयन्यासावन सुरू आशिल्ल्या ह्या प्रतिभा सोद सर्तींतल्यान साध्वी सैल हिका हो भोवमान फावो जाला। अक्षय तृतीयेच्या निमतान पुराय देशभरात आयज भाविकांनी पूजा अर्चना केली। अक्षय तृतीयेचो मुहूर्त हो 3.5 मुहूर्तापैकी एक, जाका लागून नव्या कामाचो आरंभ आणि भांगर विकते घेवप ह्या सारक्यो कार्यावळी लोक थारायतात। ह्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक परबी भेटयत सगळ्यांच्या जिणेत आनंद आणि समृद्धी येवन बरी जीण सगळ्यांक लाभू असो संदेश दिला। आयज इंडियन प्रीमियर लीग सर्तीत डबल हेडर खेळ जाता। पहिल्या खेळात राजस्थान रॉयल्स आणि कोलकाता नायट रायडर्स पंगडा मदीं खेळ सुरू आसा, जातूंत राजस्थान रॉयल्स पंगडान कोलकाता नायट रायडर्स पंगडा मुखार 156 धांवड्यांचें आव्हान दवरला, जातूंत राजस्थान रॉयल्स पंगडाचे वतीन वैभव सूर्यवंशी ह्या फलंदाजान सगळ्यांत चड 46 धांवड्यांचें योगदान दिलें। दुसऱ्या खेळात पंजाब किंग्स 11 आणि लखनौ सुपर जायंट्स ह्या पंगडा मदीं खेळ जातलो। 19 ते 25 एप्रिल मजगतीच्या काळा खातीर भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीरचो हवामान अदमास उक्तायला, जातूंत गोंयांतल्या कांय भागांनी पावसा सयत तापमानांतलो चड उतार अणभवपाक मेळटलो। मंगळारा 21 एप्रिल दिसा हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला। दक्षिण आणि उत्तर गोंयांत जगला सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा आणि वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवपाची शक्यताय लेगीत उक्तायल्या। आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। अस्तंत बंगालातल्या बकुरा आणि पुरुलियात प्रधानमंत्र्यांची विजय संकल्प रॅली। भाजपाचे सरकार आयल्या उपरांत भ्रष्टाचार सोंपतलो, प्रधानमंत्री।
उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन 2 दिवसांच्या श्रीलंका भेटेर पावले कोलंबोत श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुराकुमार दिसनायक यांची घेतली भेट. नारी शक्ती वंदन विधेयक लोकसभेत मान्य ना जाल्ल्या कारणान गोयच्या भारतीय जनता पक्षान उक्तायली तिडक. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, दिव्या राणे आणि गोय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक हांणी उक्तायली खंत. शिरगांवच्या लयराईच्या जात्रेक सगळी व्यवस्था आणि सुरक्षा व्यवस्थित जावपा खातीर जाले मॉक ड्रिल. मुखेलमंत्र्यांनी घेतलो सुरक्षा व्यवस्थेचो नियाळ. फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 ची मानकरी थारली गोयची साध्वी सैल. KITT विद्यापीठ भुवनेश्वरात जाल्ल्या 61व्या फेमिना मिस इंडिया कार्यावळीत जाली घोषणा. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.